ग्रेस फॅमिली. कशी आहे तुम्ही सगळी? समजत तुम्ही सगळी बरं आहे मग. आणि आम्ही बी सगळी बरं आहे आणि आम्हीच बाईस होत आहे आमगेले स्टेकेशन. एक्साइटेड है आम्ही. होय आणि आलू एक्साइटेड ना रे आलू सॅड स्माइल कोण एक्साइटेड मुठाई सो आम्ही इथे आमगेले 2 days स्टेकेशनाक मस्कट वयताय आणि हुंय चोटला वयताय ते तुमकां आमी दाखयतली. ओके आणि आज जाला कितू टाइम जाल रे आता इवनिंग जाली सो जाली हय दाडा आतां आयला कामा सोचय आणि बेगबेगी आमगेले थोडेशें उरलो ते पॅकिंग फास्ट केले आणि थंय भायर सरली. ओके सो आता आलू आणि अनायरा न्हिदतली कित्याक ती न्हिदलो ना इवनिंग आख्ख्या वगत हेडे सो त्या न्हिदतली. 8 म्हणल्यार पावतली आमी एक 8 म्हणल्यार आम 8 म्हळ्यार पावतली. 8:30 रेस्टॉरंट आहे सो जेयतली आनी मागीर न्हिदपा खबर आमगेली. सो आयज ओके मागीर मेळटाय तुमकां. ओके मास्कट पावता चल बाय बाय साल. आणि आमी इचोय पावली आणि तुमचोय आसतले आनी आम खंयचे हॉटेल येयले इंटरकॉन्टिनेंटल आणि चंय काय बरें दिसत ते बरें फावंटन आहा चंय. चंय पावली. हाय आलू आलू न्हिदलोले. हाय अलिया कारा न्हिदलो ते. चल या लेट्स गो. फेवरेट व्यू गेलो आम्ही. बरें आसा तें हॉटेल जायंट हांगचें कितू व्हडलें तें लांब. फ्रेंड्स तुमकां दाखयला इचोय मुगे स्टॅनली. हय अनायरागे स्टॅनली. Take, Desi, give Didi. Give Didi. That's enough. So friends, दादा correct गेला. कावा तो काबार झाली. तितू मस्त तितू ना काबार झाली तेंगेली काम. Hello. See, Alu going top. It's a fast burger. Come. Perfume awas. सारको एंट्रन्स समोर Hey. Come. Wow.
हॅपी अॅनिव्हर्सरी. दाडान चांगला असतले आलूच किती बर केला. हॅपी अॅनिव्हर्सरी आता सांगलं रे हा सांगलं आलूच आहे. Dear Mr. Fernandez, it is with great pleasure to welcome you back at the Intercontinental Muscat. Together with the team, we hope you'll have a memorable experience with us. Yes, sincerely. Yeah, GM तो. आणि इथे एसलीन अरेंजमेंट केले सगळे न रे आणि याचे आलूचे फ्रूट हापा लागले. किती हात गो तू. चल हाय आहे की थापच आहे ते हाय GM आने ऑफर केली बॉटल मग वाईन राती को पिया मरे आवन तू दोघाई ना ना हायच पिया दिल ना कैसे उडीचे मामा चला ओय ओय बेस्ट है स्वीट केला स्वीट वाव मिनी बार नाइस स्टॉक काढो मिनी बार व्यू बरो हा फुल डिस्ट्रिक्ट पडा सो तुमकां आतां टूर दिता सो थंय गेले वॉशरूम ओके आनी एंटर कोता चोय आखे बसपाचें सिटींग एरिया आनी तेका इथंय बरी बॅल्कनी हा इथे बॅल्कनी हा आनी भायल्यांचो ती हाल दिश्टी पडटा तुमकां दोयरो हा आनी चंय काय बरते एक्चुअली ते हुंचे ते हॉटेल W ते सायडीन आम लास्ट टाइम ते साइड आलेली हुंय तेशी वय वय ते सायडी तो पूल दिश्टी पडटा न्हू आमकां ए पार्ट हो पूल दिश्टी पडटा आमकां असो म्हाका थिंग वचपाचें. This school will go, okay? Tomorrow. लायक जाता एक्साइटेड आहे फ्रेंड्स हांव. ओके सो आतां हांव रूम दाखयता तुमकां बेडरूम दाखयता हाचोय बेडरूम सारको ॲक्चुअली सारको बेस्ट न्हिसोवपा लायला आनी उगडा आसलो गोंयचो हेचे कोडे आमगे गोंय मेळटाय ते आमगे घराको जातालीं झाडां आनी हिंगाय बी आहा चंय हिंगाय आहा बॅल्कनी सेम इट्स ए बॅल्कनी आनी होचो एक आहा TV आनी होचो एक आहा बाथरूम आनी हाचोय शावर आनी सगळे ओके वेडिंग एनिवर्सरी दीस आमकां येवपा मेळना वेडिंग एनिवर्सरी दीस आमकां येवपा मेळना सो आयज येयलें 2 days स्टे करतली हिंगा बरी एन्जॉय करतली न्हू रे थँक यू 1 2 आनी That celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I
ये ते काय His hand fading away. But that was in the phantom days before I met you. हगी 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 To my heart. छादिया मेरे या जे पाया ये ब्लाउज दुसऱ्या घाल्या चोय आलू बेबीचं स्ट्रॉबेरी हातात त्याचा फेवरेट न रे बाबा स्ट्रॉबेरीज आणि किती फेवरेट हात तुंगाचे किती रेते चॉकलेट हो चल मामा आम करून जा आमकां चल आता वयता नेसपा आणि हांव गेलो माय दाखयता तुमकां सारको बेस्ट दिसता माय दाखयता आमगे मॉडेल ए मॉडेल चल नेसा या आमी चल हे चोय 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 कितको चोय गो एक चोय आनो एक चोय चोय कितको हात ते चोय चोय पुरो चल या चल ड्रेस घालून या चल सो फ्रेंड्स आता आम्ही वयताय ओके रेस्टॉरंटां वयताय आणि कलर चोय फ्रेंड्स मी कितू देंवल तो यू नो चोय हिंग आखे काडयले आनी शेड आतां हे पाटी गोंय वयता तो पोतून कलर करूं पडटा म्हाका बरो दिसना अशें चोय ओके सो आतां आमगेले केंस कोता आनी मेकअप कोता बरो चोय कोण येयला हाय फ्रेंड्स हांगासर केंस उगयले मरे तुवें बरें केंस उगय ऑयल घायल्या चोय 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 ऑयल घायल्या दिसली पडा ऑयल घायल्या तकली हांव कोता कोता हा बरें कर मॉडेल जाव ओके सो हांव यूज कोता आमगेलो चोय लॅक्मे तुमचो येयलो आसतलो हांव सदां घाता हेजे ओके आनी म्हाका लायक हातीन करपा यस बेबी ओय प्लेग्राउंड वयता आमी हाल्या ओके हाल्या प्लेग्राउंड पूल वचपा सोदिता रे हाल्या ओय वयताय आं आत नो टुमोरो आत पुला वयताय बेबी आनी चोय म्हगेलो के ब्युटी मस्कारा बरो तो डार्क येता स्मज प्रूफ येता तुमकां जायो जायो लिंक घातले घियाय ओके ओके सो लिपस्टीक हांव 2 यूज कोता ओके इट्स ई मसाबा गे लिपस्टीक ओके शेड हांव मेन्शन कोतोलें लिंक घातोलें आनी इट्स ई माज ओके सो पयला मसाबा गे लायतोलें म्हाका दोनूय मिक्स करपा बहुत दिसताय मूस ओके सो जाल मुगेले सो हो मुगेलो सिंपल हांव चड हायफाय करूं वचना चड मेकअप ओनली हांव फावंडेशन लायता आय लायनर एंड लिपस्टीक दॅट्स इट आनी म्हाका कांय लायक जायना करपा ओके सो चल केंस बी रेडी न्हेसोलें आतां हांव अलियागे हेअर करपा वयता मागीर मेळ तुमकां बाय A few moments later. सो हिंचोय आमी सगळीं रेडी जालीं आनी आतां आमी वयताय खंय आसली ट्रेडविक्स वयताय आमगेलो डिनर करपाक सो हिंचोय रेडी जालीं आतां आमी भायर सरताय अलिया दाखय मरे तुमगे लुक्स हेचोय डाडा सारको सुपर हिरो आनी हेचो आमगे आनुगे शूजय आहाय फ्रेंड्स वेस बूट्स गायले अनायरान कम बेबी कम अलिया कडेन आहाय बट अलियान घायले नाही सो फ्रेंड्स म्हाका रेट करा के 1 out of 10 आवयस हाय चल या लेट्स गो पुढे नका प्लीज चोय काय बरें दिसत तें हॉटेल बरें हा ब्युटिफूल फास्ट ಐತಿ ಸೊ ದಾಡ ಕಿತ್ ಪೇಪರ್ ಇಸ್ರೋಲ್ಲ ದಾಡ पोतून रुमा गेला न्हू रे अलिया हाल कित कोतो ते सांग सगल्यांक
हांव स्विमींग पुलां वयतलीं दोगांय स्विम सूट्स बी हाडय तुमी न्हू रे दोगांयनी आवय आलू गॉगल्स हाडे हांव ड्रायव करता तूं डायव करतलें सो फ्रेंड्स तू आमगे पयली व्लॉग आम इंटरकॉन्टिनेंटला येयलोले ह्या हॉटेला येयलो आमी आनी तितून आमी पुलां गेलोली वीच इज किड्स पूल सो आतां आमी किड्स पूल वचपा न्हय आमी दुसरो पूल वयतली व्हडलो पूल हय व्हडलो पूल आनी थिंग म्हाका तेदो वचपा जालो सो जावन तेदो आमी खूब आंडी आयलोली आनी आमकां टायम मेळो ना टायम तो मेळना आमकां आनी हे पुलां आली आनी पांय देखून धरपा जाता एक फ्लॅट पूल आसता आनी हांव कितू एक्सायटेड हा फ्रेंड्स आतां वचपा जाय अशें म्हाका निर्बडपा आलू आलू तूं एक्सायटेड ना रे पुलां वचपा ओ एक्सायटेड ओके सो चल धाडा रावते आम आतां येयलो चल या तरी कमेंट शेअर सब्सक्राइब द गोन family